बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. सुमार एक वरस वयर जावन गेलें. आख्खो संवसार कोविड-19 ह्या वॉशाच्या पिडेन बुडलोलो आसा. पिडेंत आसलोलो मनीस खूब दुखी, निराशी, एकसुरो, ओस्कोत आसा. असल्या वेळार पिडेवंताक आमच्या मागण्याची, आमच्या वेलाची, आमची गोटाय दितल्या उतरांची वो घोडयेक आमच्या दुडवांच्या आदाराची गरज पडटा. होय, म्हाका खुशी आसा तूं नितोळ जा. ही जेजूची गोटाय आनी पेकोवणी दितली उतरां आयकून तो कोडकार खूब खुशी जालो. आयज आमच्या दोन प्रांतांत भलायके प्रेक्षितेचो दीस पाळटना आमकां सगल्यांक पिडेवंतां सवें उस्त्यान बोरलोली कोर म्हूण जेजू लागीं मागतना सगल्या पिडेवंतांक जेजूची गोटाय आनी पेकोवणी ह्या मिसा भेटेन मागुया. आनी मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आमी तयार जावया. तुजे सरशी आयल्या दुनिया मागोवंक मोजत तुजी. कोडकार जेजू लागीं पांयां पडून मोजत मागता. तुका जाय आनी तुजी खुशी जाल्यार म्हाका नितळ कर. तशेंच आमची मागणी ह्या वेळार मिसांत घालुया. तुजी खुशी जाल्यार आमी मागता तें आमकां फावो कर. आनी जेजू म्हणटा म्हाका खुशी आसा आनी त्याच वेळार तो नितळ जाता. तर असल्याच मोनाने मिसांत वांटो घेवया आनी ही भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकांची दूख धरून पातकांचो उगडास करून बोगसणे मागुया. पातकां वरवीं आमचेर पिडा येता. पातकूच जावन आसा एक पिडा, आत्मीक पिडा. तर हे भाशेन पिडा आयली मोटो आमकां जायते तरेचे असले संकश्ट येतात. फकत जेजूनच ते आमचे वेले काडून उडोवंक जाता. पूण ओडकून घेवन आमी काल्तिकायेन पातकांची दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकेक सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत बागेन सदांचांक पार मुरे सगल्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
मागुया. 3 वाजताचे मिस बेटला विलियम आनी डिलेक्टा मोरायस हांच्या इतिहासा खातीर मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसले बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे पोरमणे जिवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. लेवी शास्त्रांच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसाक आनी आरोनाक सोर्वेस्परान अशें सांगलें, एका मनशाचे खातीर सूस वो गावो हो एक खोत आसत आनी ते कोडाची पिडा दिसत जाल्यार ताका आरोन याज्ञिकाशी वो ताच्या खंयच्याय पुता याज्ञिकाशी हाडचो. कोडाची पिडा जाल्ल्यान पिसके आंगाक घालचे आनी ताच्या माथ्याचे केंस उक्ते सोडचे आनी ताणें आपलो ओयलो वोंट दामून बोब मारची. मेलो मेलो ताका पिडा आसतसर तो मेलो उरतलो. देखून तो मोळा भायर एकलोच आपले बिराड कोत्तलो. देवाचे उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या गोपान हांव लिपोवन रावता. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. जबाब सगळी पत्तून म्हणुया. तुज्या गोपान हांव लिपोवन रावता. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. गुन्यांवाचे बोगसणे जोर मेळ्ळे, पातकाचे खोत जोर धुवन काडले. मनीस कितलो बागी सोर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्याच मनान जोर आडका ना, तो मनीस कितलो बागी. आमचो जबाब, तुज्या गोपान हांव लिपोवन रावता. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजे पातोक हांवें लिपोवन दवरले ना. हांवें म्हणलें, सोर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजे पातोक बोगशिलें. आमचो जबाब, तुज्या गोपान हांव लिपोवन रावता. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सोर्वेस्परा सोवे संतोश भोगात. बऱ्या मनशांनू आनंदान मुरगोटात. प्रमाणीक काळजाच्या सगळ्या मनशांनू येयात, संतोशाचे उल्हास सोडात. आमचो जबाब, तुज्या गोपान हांव लिपोवन रावता. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. भाग्योंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय करतात जाल्यार तें सगळें देवाक मोहिमा दिवचे खातीर करात. जुदेवांक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सोबेक खोटी देख दिवंक नाकात. हांव करता तशेंच तुमी करात. म्हज्या फायद्याचें कांय चिंतिनासतना पूण सगल्यांचो फायदो पळोवन सोमेस्तांचें थारोन जावचे खातीर सगळे म्हजे करण्यांनी हांव सगल्यांक पावूंक
वावुरतां. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात. देवाचें उतर हें. सगळीं उद्गाराक उबी रावया. Shimonem Chikon Gori Korens Bagi Koshimonem Chikon Gori Korens Bagi Soki Cheraj Korens Tache Korens Tache Koshimonem Chikon Gori Korens Bagi Aka Chikon Rudon Kota Korens Bagi Dan Kabus Pun Korens Melta Korens Melta Koshimonem Chikon Gori Korens Bagi Koshimonem Chikon Gori Korens Bagi सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा सोया एक कोडकार जेजू चडशीं उपकार मागूंक आयलो. दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. ताचे चुचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हणलें, होय म्हाका खुशी आसा, तूं नितोळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितोळ जालो. जेजून ताका बेगीन धाडलो आनी खोरायेन म्हणलें, फुडें कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी तूं नितोळ जालाय म्हूण ताका घोवायकेची खुणां दिवचे खातीर मोजेसान फॉर्मायलोलें दान भेटोय. तो गेलो पूण ही खबर अशे भाशेन पोरगोटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तें खंयच्याच नोकरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्या स्वातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो आयचो आयतार भलायकेक प्रेशितायेचे खातीर भेटलोलो आयतार हेल्थ एपोस्टोलीक. आनी जेन्ना हो आयतार आमी समोर उमता पिडाचेर आमी नदर घालता. जायते तरेच्यो पिडा आसात. थोड्यो पिडा गंभीर परिस्थितीच्यो जशें लेप्रोसी, TB आनी हे भाशेन COVID-19 जे आमी अणभवल्या आमच्या जिवितान गेले वर्सा आनी आजून ही पिडा चालू आसा. आजुनूय जायत्या जाणांक कोवीड जाल्ली आनी जाता ती आमी ताका लागून जिन्सां तरेचे उपाय घेता. आमकां जायना जावंक, दुसऱ्यांची आमकां येना जावंक आनी ती वाडोना जावंक. देखून हे तरेन असले परिस्थितीन आमी हे फावट जिवचें पडलें. गेल्या वर्सांतान आमी असली परिस्थिती अणभवता. आदल्याय काळार असली परिस्थिती आसली जेन्ना पिडा येताली तेन्ना अशाची पिडा येताली जावं लेप्रोसी जावं असली आयज हे फावट कोवीड आयिल्ले भाशेन ह्यो पिडा मारेकार पिडा ज्यो मनशाक एकसुरो कोत्तात आनी एकसुरो सांडटात. निराशीपण येता. जायते तांचेर कोश्ट येतात, आटे बिटे भोगतात.
अशें आमी पळयलां आख्ख्या संवसारान कितलो लोक मेलो, कितलो लोक हे पिडेन कोश्टवलो आनी आजुनूय कोश्टवतात, आनी कितलो लोक ह्या पिडेच्या समयार जायते वावुरले तांकां बरें करूं, तांची निगा घेवंक आनी तसलेच पिडेन ते मेले. असलोच आमकां एक भाग्योत मेवता सांत दामियाव कोडकार, सेंट डेमियन द लेपर हो बेल्जियम देशांतलो गरीब शेतकामती गोराब्यांतलो सेक्रेड हार्ट ऑफ जिजस एंड मेरी हे संस्थेल्लो मोलोकलाय गांवांत हावाय जुंयार 15 वर्सां ताणें कोडकारांची सेवा केली. जे कोडकारांक कोणूच पळय नासलो, खबर घेयनासलो, तांची निगा घेयनासलो, पूण 15 वर्सां ताणें तांची सेवा केली आनी हेच पिडेन तो मेलो. तर आमकां दाखयता कोण भाशेन पिडा एक मारेकार. पिडा आमकां जायते संकोश्ट आमचेर हाडटा, निराशीपण आमचेर हाडटा आनी हे पिडेंत आमच्यान कितें करूंक जाता गाय? असले पिडेन जायतो लोक मोडटा आनी तांची निगा घेतलो कोणूच ना. आनी ही पिडा वशाची जाल्ल्यान, हे पिडेक इलाज नासलोल्यान ही पिडा एक गंभीर आनी भिरांकूळ पिडा जाता. तर असलेच पिडेन आयच्या पयल्या वाचपान कितें घडटा तें आमी पळयलां. पयलें वाचप लेविटिकस ह्या पुस्तकांतलें. लेवी शास्त्र आमकां शिकयता असले पिडेन ताणें कितें करचें. जशें लेप्रसी फुडलेलो मनीस ताणें कितें करचें? ताणें फकत बोब मारपाची. मेळो मेळो म्हूण बोब मारून लोकांक आपणाशी येता तें पयस करपाचें. कित्याक ही पिडा दुसऱ्यांक येना जावपाक. ताच्या आंगाक खोत जाला आनी लेप्रसी म्हूण कोडेना फुडें ताणें सोबेंतलो वो लोकां मदलो एक सुरो रावचो पडटा. जशें ह्या लोकांक मोलोको गांवांत तांकां एके भाशेन एका जुंयार दवरलें, तशेंच आमच्या गोंयांत लेप्रसी जाल्ल्यांक म्हाका जाणा एक घर आसा थंयसर घालतात आनी तांची निगा घेतात. आनी हे भाशेन हे लेप्रसी कसलीच पिडा कोवीड-19 आमच्यान म्हणूं येता. हे पिडेक लागून जायते ह्या संवसारान अदृश्ट आयले, जायते जाणां मेलींत आनी जायते जाणां आजुनूय कोश्टवतात. तर हांव म्हणटालो सुरवातेक पिडा म्हटल्यार पातोक कशें, आनी हे पातोक आमकां पयस करता, मनशां सोरशिल्लीं मनशाच्या मान हातूंतली पयस करता. ऑस्ट्रसायज फामिलीज आपल्याच मनशांक फामिलीच्या पडेनात, वो तांची निगा घेवंक तयार ना. आनी असलेच परिस्थितीन आमी पळयता कितें करपाचें. आयज आमी कोडकार पळयता जेजूशी आयलो, ताणें ताच्या पांयां पडून मागलें, तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका बरो कर हाचें शुभ वर्तमानान. आनी जेजू म्हणटा म्हाका खुशी आसा, तूं बरो जा. आनी हेच घडयेर ताचें कोड बरें जालें. ताणें वचोन यादनिकांक आपलें आंग दाखयलें आनी आपलें दान भेटयलें आनी देवाक तीन वाचलो आनी आर्गां दिलीं. आनी न्हयच ताका परगट करिनाकाय म्हूण सांगलें जेजून, तरी तो परगटीत रावलो. जेजून आपल्याक बरो केला म्हूण परगटीत देवाक जेजूक वाखाणटालो तेन्ना जायतो लोक ताचे सरशी येतालो. आनी हे भाशेन ताका जेवंक खावंक फुरसत नासली. सगल्या वेळार ताचेशी येवन लोक हात लावन तो बरो करतलो म्हूण रावताले. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी हो प्रेशितांचो भलायके प्रेशितांचो दीस भेटयता आसतना सगल्या पिडेवंतां खातीर मागुया, पिडेवंतांची निगा घेवया. पिडेवंतांक आनी कांय ना, फकत कसलीच इलाज ना देखून फकत देवाच्यानूच तांकां बरीं करूं येता. देखून ताणें आपलें जिवीत देवाच्या हातान घालची गरज. आनी देवाची खुशी जाल्यार देव तांकां पेकोवणी दितलो, देव तांची पिडा शिडा काडून उडयतलो. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे गंभीर पिडेंत आसलेल्यांची आमी न्हीद करूंक फावना, पूण आपले पिडे वरवीं
ती जेजूच्या कोश्टांत वांटो घेतात म्हूण जाणो जावन तांचे कोस ल्हव करूंक वावरुया. जाता ते भाशेन घडटा ते भाशेन तांकां आदार दिवचो, बुजवण दिवची, गोटाय दिवची. आनी हे भाशेन म्हणटा तो असल्या पिडे वता सगळे आमी आदार करुया. कसलोय जाता तसलो आदार आमच्यान दिवं येता तो आमी दिवया. तशेंच आयच्या ह्या वाचपांतल्यान आमी पळयता पब्लीक हेल्थ कॅर सेंटर आमच्या सरकारान हे भाशेन लोकांक तांची निगा घेवंक जायते वावुरले आनी वावुरतात. आनी हे भाशेन तांची निगा घेवन जायते पिडेस्तांक तांणी बरें केलें. कोवीड-19तले पर्यंत जायते जाण बरे जाले, जायते जाण घोडे बरे जावंक ना मेले. मेल्ल्यांक सासणाचें सूख मागुया. बरें जाल्ल्यांनी ताणें वळखून घेतलें आपूण बरो जाला म्हूण आनी ताणें दुसऱ्यांची सेवा केली, असले पिडेंत आसलेल्यांची सेवा केली. थोड्यांक घोडे ही पिडा जाली, थोडे घोडे बरे जाले, थोडे घोडे मरून गेले. आयचें दुसरें वाचप आमकां म्हणटा आमी कितें खाता आनी पियेता ताचेर आमची भलायकी दवरलेली आसा. सगळे आमी देवाचे मोहिमेक आमी करूंक जाय. कितें करता तितलें जेवता खाता तितलें देवाचे मोहिमेक आमी करूंक जाय. वायटाक पडटा तें खावचें न्हय, पूण बऱ्याक पडटा भलायकेचें तें आमी खावंक जाय. देखून म्हणलेलें आसा ईट हेल्थी फूड, हॅव हेल्थी फूड हॅबिट्स आनी हेल्थी लायफस्टायल. हें अशें आमी करूंक वावुरता तेन्ना आमी एके भाशेन बरेंपण हाडटले आमच्या जिवितांत. तर असली सुचना आमकां केल्ली आसा आयच्या दिसा आनी हे सुचना घेवन आनी असलें जिवीत आमी आपणायता तेन्ना आमकां तें फायद्याचें आनी सगल्यांच्या फायद्याचें. आपलेंच चिंती नाका अशें आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपान संदेश दिल्लो आसा. जायते तरेची पिडा रोग आमचे सरभोंवतणी मेळसाण आसलेल्या कारणाक लागून जाता. तर आमचे सरभोंवतणी निगूतसाण सांबाळुया. हायजीन गरजेची. देखून ह्या कोवीड पिडेंतूय आमकां हात धुवंक लायल्या आनी हे भाशेन डिस्टन्स सांबाळूंक लायला. हें सगळें आमची निगा घेवंक आनी हे निगूतसाण सांबाळून पिडेंतली मेकळी रावंक आमकां असले उपाय दिल्ले आसा. तशेंच आमची गार्बेज जबाबदारेन आमी ती डिस्पोज करूंक जाय. ही मेडसाण आमी केली जाल्यार दुयेंसां पिडा येत रावतल्यो. देखून गरज आसा आमची गार्बेज डिस्पोज करपाक आनी ही गार्बेज आमची व्हरूंक येवंक जाय. आयज काल पंचायतींनी पासून गार्बेज व्हरतात, सगळे पंचायतींनी गार्बेज व्हरतात आनी व्हरना जाल्यार सरकार फायन घालता. थोड्या पंचायतींक फायन घातलेली पर्यान आसा. कित्याक गार्बेज कलेक्शन जावंक जाय आनी हे भाशेन एक एक गांव नितळकायेन आनी सांबाळूंक जाय. पर्यावरण आमी नितळ सांबाळूंक जाय. आनी पर्यावरण तर आमी नितळ सांबाळिना आनी जायते तरेच्यो पिडा आमचेर येत रावतल्यो. तर पर्यावरण सांबाळुया आनी बरी भलायकी परतून हाडूंक वावरुया. तर आनी पिडेस्तांची निगा घेवंक आमचे लागीं घडटा ते भाशेन वावरुया. तांकां बुजवणेची उतरां दिवया. भिवू नाका पिडेंत. हो बोरमासो तांकां दिवया, धीर तांकां दिवया. कॅन्सर जालें म्हणून जायते फावट लोक निराशी जाता, आपल्या जिवितान आपले जेवपाचो आस सोडटा. तर तसल्यांक आमी बोरमासोच दिवन ह्या पिडेक फुडो करूंक तांकां बळ दिवं येता. तर आयज आमी खेरीत भाशेन भलायके प्रेशितांचो आयतार समोर ओंपता आसतना हेच तांचो हावेस जावं दी. देवा हांव म्हजें जिवीत ही म्हजी पिडा तुज्या हातान घालता. तुका खुशी जाल्यार म्हाका बरो कर. असले हातूंतल्यान ह्या पिडेक ताणी फुडो करूंक पिडेस्तां खातीर आनी पिडेस्तांची चाकरी करतल्या खातीर मागुया. उबी रावुया.
आनी आमचो बाबाट एकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया. सोत मानता देवाक, सौर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी प्रितमेच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामोलो आंकवार मरे ताय जल्मलो पोंच प्लाता खाल ताणी कोस सोंसले ताका कुस्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सौर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुंय तां जिवी आनी मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमीन. पिडा येता आनी जेन्ना हे पिडेक कसलीच इलाज ना फकत देवाचेरूच आमच्यान पात येवंक जाता आनी देवाक जाय जाल्यार देवाच्यानूच ही पिडा आमचे वेली काडून उडोवंक येता तर असल्याच मनान आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तां सोबें आपलो गौलीक हुस्को आनी वावर करतना पिडेस्तांच्या मानाक फावो तें मोत दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नागरिकांचे भलायकेक अदीक म्हत्व दिवच्या हुस्क्यान पब्लीक हेल्थ कॅर हाचे बाबतीन फावो ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तोरेकवार मारेकार पिडा सोंसतात ती एकसूरपण कोश्ट आनी निराशीपण भोगतात तर आमी तांचे कोश्ट लोवू करूंक तांच्या एकसूरपणान तांकां सांगात दिवंक तांच्या निराशीपणान तांकां बुजवून दिवंक सगल्या पिडेवंतांक जेजूची पेकोवणी मागुया. नावान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. कोविड-19 ह्या व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां पिडेंत आसात जायतीं जाणां एकसूरपण भोगतात व जायत्या जाणांची मोगाची मनशां हे पिडेक लागून मरून गेल्यात. तांकां सगल्यांक जेजूची पेकोवणी मरून गेल्यांत तांकां सासणाचें सूख दुखांत आसलोल्यांक जेजूची बुजवण आनी आमा सोमेस्तांक हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. ओ मोगाड बापा ही आमची कालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दयीन आयकून घे. जावं आमच्या घरांत जावं आमच्या हॉस्पिटलांनी पिडेंत आसलेल्या सोवे आमची निगा पिडेंत आसलेल्यांक आदार पिडेंत आसलेल्यांक धीर बरवासो दिवंक आमकां आयती कर हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
Asa Jesus, asa Jesus, Darpणाचे अंक दिलाय तो दाखवांचा सर्व आम्ही काढून घेता दाखवाने दिला मोक्षाच्या वावरात केला तो आपला आत्मिक दिवस आम्ही बलिदान भेटयता मानतात असल्याचा Sosa sopra upan koro, tuce muka papa pavu. म्हज्या बाबा म्हणीन हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जा म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले आपल्या मनाकरी मेळणे आमची आनी आमची पुरीचेच्या बाबा सर्वेस्वर मानून सर्वेस्पराय बेटोणी वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां गोठाय मेळूं हे पोरी स्वर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वाचुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सौर काळी आनी सौर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कोश्टा मोरना वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवणपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचे आपले मोहिमे मोन स्वर्गा प्रोविस्या वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची ते स्पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकाचे बोगसणी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हे म्हज्या गडासाक करात बाबाणताचो गोट परगोटुया जेजूची मोचाला नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजूची मोचाला जेजू नव्यान येतलो
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागयोन जुजे बागयोन तोर्म दुता आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर डेमियन द लेपर हाचे बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान देवाक हुस्तांक आसा पदवी आसा ताका खुशी आसा जाल्यार ताच्यान आमचे वेली सगळी पिडा पेस्त पयस करूंक जाता काडून उडोवंक जाता तर असल्याच बाबार्थान जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा स्वर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गा जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान समजकाय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया Chicago.
तो जेजू सगलो पिडा रोग काडून आयलो. ह्या ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्याक ह्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाड बापा, सर्गेच्या स्वादीक जेवणान आमचे बुकेल्ल्या आत्मेन तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदांकाल आशोंक निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसुया. उगडारा दीस सकाळीं मीस ना, सांजेचे मीस 5 वाजता. आनी मीस जाल्या उपरांत इंटरसेसरी प्रेयर जेन्ना मागण्यांची जमात आमी सुरू केल्लें 1 वरस आदीं ती आतां आमी चालू दवरता. कोणाच्यानूय मागणी करूंक हे मिसा उपरांत वांटो घेवंक येवं येता. वेलकम. 13 तारखेर बुधवारा दीस एश वेनिसडे, गोबराचो बुधवार. आमच्या माथ्यार गोबोर घेतले हांव आनी मीस जातलें सकाळीं 7 वरांचेर. 7:30 न्हय, 7 वरांचेर. लोकांक कामाक वचूंक जाय देखून बेगीन दवरलेलें आसा. देखून 6:30 SOP आसतली. सगल्यांक ओपन आसा. अबावट 10 years विथ प्रायर रेजिस्ट्रेशन. शुक्रारा दीस सकाळीं मीस ना, मीस सांजे जातले. 5:30 वाजता व्यासाग्र आसतली. वे ऑफ द क्रॉस फॉलोड बाय मास. येता तो आयतार कोरेस्माचो पयलो आयतार. त्या दिसा डे ऑफ डायसिजन वॉकिंग पिलग्रिमेज टू सांकवाड. ते एक प्रतिनिधी आमच्या नांवान आमच्या वावरादांतल्यान चलून वेतले ही यात्रा करतले. आनी आमी आमच्या घरांतूय करपाक मागणी दिल्ली आसा. आनी आमचे फिरगोचेन त्या दिसा मिसाक येता तेन्ना चलून येवया. गाडयो हाडच्यो न्हय, मोटर स्कुटरी घेवन येवचें न्हय, चलून यात्रेचें मोन घेवन मिसांत वांटो घेवंक येवया. सकाळीं मीस 8 वरांचेर मांडावळ करूंक आवे मारिया समुदाय ओपन फॉर ऑल. द मास वील बी इन कोंकणीन जातले. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशींतल्यान जातले. आतां सदांचे भाशेन चालू आसतली मिसां. सकाळीं सांजे इंग्लीश, सकाळीं कोंकणी, सांजे इंग्लीश. कोणें येवंक जाता. आनी वाडे मार्कात केल्यार ती लिटर्जी ऑर्गनायज करतले. सांजेचे इंग्लीश मिसाक इंग्लीश लिटर्जी ग्रूप आसा ते ऑर्गनायज करतले. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन 2,570 रुपया. कोमुनिदाद दे नेरूल आनी नोटीस धाडलेलो आसा. Extraordinary General Body Meeting of Comunidad de Nerul convened to meet all legal shareholders of Nerul Comunidad on 21st February 2021 at 10:30 a.m. at the office premises of Nerul Comunidad at Nerul, Bardiscoa to discuss and decide on illegal encroachment made by the encroachers, to discuss on court matter, to discuss on the rate fix for Sri Krishna Devasthan Nerul, to discuss and decide on the budget of income and expenditure for the year 2020-21. Request for grant of Nerul Comunidad plot
on lease basis for the purpose of parking. तर इजोमात आसा म्हूण कोणूंक लायला, तशेंच इस्किराय तुमचे जोड आसा तो व्हरून घेवचें. तो कोमनिदादीन येता तेन्ना तुमच्यान तो घेवं येता. उबी रावया. पॅरिश बुलेटीन आयिल्लें आसा, तुमच्या फुडाऱ्या लागीं धाडलेलें आसा, ते तुमकां वाडटले. सोर्वेस पोर तुमचे सोबे आसूं, सौर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमच्या भलायकेची निगा घेवंक तुमकां धाडटा आनी हेरांची निगा घेवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Jezu je, Lukasza